दीस मंगळार, फेब्रुवारीची 10 तारीख 2026. पहिले वाचप रायांच्या पहिल्या पुस्तकांतले वाचप अध्याय 8 वळ 22 ते 23 पर्यंत आणि 27 ते 30 पर्यंत. उपरांत सलमोन इस्रायलाच्या सगळ्या समुदाया हुजीर सर्वेस्पराचे वेदी मुखार उबो रावलो आनी आपले हात आकाशाक उबारून ताणें म्हळें, सर्वेस्परा, इस्रायलाच्या देवा, वय सर्गार आनी सकल पृथ्वेर तुजे तसलो देव कोणूच ना. सगळ्या काळजान तुका विश्वासी रावून चलतल्या तुज्या सेवका कडेन तूं तुजो सल्लो दयेन सांबाळताय. देव खरेंच हे पृथ्वेर मनशा मदें वस्ती करता. आकाश, अत्युन्नत आकाश ताका आटापूंक शकना. तर कितले उणें हांवें बांदलेलें मंदीर. सर्वेस्परा, म्हज्या देवा, तुज्या सेवकाचें प्रार्थन आनी विनंती आयकून घे आनी तुजो सेवक आज तुजे मुखार उबारता ते बोबेक आनी प्रार्थनाक कान दी. तुजी कृपाळ दिश्ट दीस रात ह्या मंदिराचेर आसूं. हे सुवातेचेर जाचे विशांत तुवें म्हळाय, म्हजें नांव थंय आसतलें. हे सुवातेरच तुजो सेवक करता तें प्रार्थन आयकून घे. तुजो सेवक आनी तुजी इस्रायल परजा हे सुवातेर प्रार्थन करतना ताची विनंती आयकून घे. तुज्या सर्गीच्या निवासांतावन आयक आनी भोगसणें दी. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 84 3, 4, 5 आनी 10 आनी 11. श्लोक. सर्वेस्परा, तळबरांच्या देवा, कितलो म्हाका मोग मायपास तुज्या मंदिराचो. सर्वेस्पराच्या निवासाच्या आंगणांत रावूंक म्हजो आत्मो लालेता, अत्रेकता. सगळो म्हजो जीव जिवंत देवाची होगलीक गायता. श्लोक. सर्वेस्परा, दळबरांच्या देवा, कितलो म्हाका मोग मायपास तुज्या मंदिराचो. तुजे वेदी सरशीं दळबरांच्या सर्वेस्परा, म्हज्या राया आनी म्हज्या देवा, किरपुजांक पर्यंत मेळटा बिडार आनी पारव्यांक पिलां काडूंक आयतो आसा घोंटेर. श्लोक. सर्वेस्परा, दळबरांच्या देवा, कितलो म्हाका मोग मायपास तुज्या मंदिराचो. तुज्या घरांत रावतात ते मनीस कितले भागी. दीस रात ते तुजी वांकणी करीत आसात. देवा, आमचें ढाल जावन आसलेल्याचेर नदर घाल. तुवें मागलेल्याक भोळेपणान सांबाळ. श्लोक. सर्वेस्परा, दळबरांच्या देवा, कितलो म्हाका मोग मायपास तुज्या मंदिराचो. तुज्या बिडाराच्या आंगणांत खरसिल्लो एकच दीस हेर कडेन 1000 दिसां प्रास कितलोय उत्तम. नश्टाच्या तंबांनी बिडार घेवचे प्रास देवळाच्या उंबरार पडोन आसचें कितल्याकी बरें. श्लोक. सर्वेस्परा, दळबरांच्या देवा, कितलो म्हाका मोग मायपास तुज्या मंदिराचो. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. म्हजें काळीज देवा, तुज्या कुशेक घाल कर आनी उपकार करन तुजें धर्मशास्त्र म्हाका शिकय. सर्वेस्पराक जय जय. शुभ वार्ता. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 7 वळ 1 ते 13 पर्यंत. एक पावटी जेरुसलेमांतावन आयिल्ल्या फारिजेवांचो पंगड आनी शास्त्र्यां मदले थोडे जेजू भोंवतणी एकठांय जाले. तवळ ताच्या शिसां मदले थोडे भश्ट हातांनी म्हळ्यार हात धुयनासतना जेवतात तें ताणें पळयलें.
फारीचेव आनी जोतेव सगळी आपल्या पुर्वजांच्या रिवाजा परत्यान हात धुल्ल्या शिवाय जेविनात. पेंटेसालांत वचून आयिल्ल्या उपरांत नाल्ल्या करीत ते जेविनात. आनी ते पाळटात तसल्यो हेर सबार रिवाज्यो आसात. कोपां, मडक्यो आनी काश्याचीं आयदनां धुवचीं. तशें जाल्ल्यान फारीचेवांनी आनी शास्त्र्यांनी जेजूक सवाल केलें, तुजे शीस पुर्वजांच्या रिवाज्यो पाळिनासतना मेळ्या हातांनी जेवतात कित्याक? पूण तो तांकां जाप दिवन सांगूंक लागलो, कपट्यानो, सहज तें इस्रायल प्रवाद्यान तुमचे विशान प्रवाद कन्न म्हणलेलें. ही परजा आपल्या वंटांनी म्हाका होगलाप दिता, तरी तांचें काळीज म्हजे तावन जायतें पयस आसा. व्यर्थ तांणी म्हजें भजन करचें. खरी शिकोवणू म्हणून सांगून मनशान केल्ले कायदे ते दितात. देवान दिल्लो उपादेश तुमी सोडला आनी मनशान केल्ल्यो रिवाज्यो तुमी धरल्यात. उपरांत मुंदारून तो म्हणालो, वय, तुमच्या रिती रिवाजींचे संप्रदाय पाळचे खातीर देवाचे उपादेश हिकमतेन तुमी बगलेक दवरतात. पळया, मोयजेन कितें फरमायलां, तुज्या आवय बापायक मान दी. जो कोण बापायक जावं आवयक जावं शिरापता ताका मरण शिक्षा दिजे. तरी तुमी म्हणटात, कोणी मनीस जर आपल्या बापायक वा आवयक सांगीत, हांवें कितें तुका आदार जावन दिवचें आसलें तें कोरबान जालां. कोरबान म्हळ्यार देवाक काणीक म्हणून भेटोंक दिलां. तर तसल्याक उपरांत ताच्या आवय बापायक कसलीय कुमोक दिवंक तुमी आड व्हरतात. अशें तुमी पाळन आयिल्ल्या रिवाजा वरवीं देवाचें उतर तुमी निर्फळ करतात. असले हेरी जायते तुमी करनासात. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. नितळाये संबंदीत फारीचेवांचे अशीर कानूनवादी आनी दाखोवपाच्या भायल्या भक्तीपणाक आनी भायले दाखोवपाचे देवस्तुतेक आसचें उणेपण जेजून दाखोवन दिल्लें आज सुवार्ता परगट करता. अशें म्हणटाना नियमशास्त्रान उगडापें केल्ले देवाचे उपादेश कुशीक लोटून मनशान घडलेल्या आचार विचार रिवाजींक चड महत्व दिल्ले विशीं जेजू शीण उसारता. जेजूच्या शिसांनी हात धुयनासतना जेविल्ले विशीं उदेल्ल्या तर्कांत सुवार्ता फारीजेवांनी पाळची विविध नितळ्याचे संप्रदाय खंयचे ते कळीत करता. आनी जेजून हे विशयान दिल्ली अभिप्राय आमचे मुखार दवरता. नितळ्याचे विधींक लेका व्हरतो स्थान मान दिल्लो काळ तो. जेजून आपल्या शिसांक शिश्टाचार पाळिनात म्हणून सूख म्हणटी सक्तेतावन राखलें. भोव प्रमुख जावन नियमशास्त्रांत रोंबलेल्या देवाच्या उपादेशांचें उल्लेखन मनशा रिवाजींक लागून कशें चलता म्हणलें जेजू विवरिता. संवसारी जिवितांत कोडीची नितळाय मानवता. राग हगें आनी मोसरान जिवीत मेळ्ळें करून भायल्यान बरें न्हेसून सोबल्यार देवाक मानवंक असाध्य.